दसरो म्हणटकीच रोजांक खूब मागणी असता। दर वर्सा दसऱ्याक 2 दीस आसतना कर्नाटकांतल्यान दिवचलच्या बाजारात रोजांची आवक जाता। अंदू बाजारात रोजांचे प्रमाण समाधानकारक आसा। मंगळारा 80 ते 100 रुपये किलो अशे रोजांचे दर आशिल्ले। बुधवारा बाजारात रोजांची मोठ्या प्रमाणात आवक जातली अशे विक्रेत्यांनी सांगले। जाल्यार दुसरे वटेन थळाव्या मळ्यांनी फुलपी रोजांची मात अजून बाजारात आवक जावंक ना। रोजांचे पीक कशें आसा? अजून रोजांचे पीक बरी आहा। चवथीक 200 रुपये किलो इकले, आता दसऱ्याक 100 रुपये किलो इकला। पण आता आनीकूय येतले? आनीकूय येतले। पण चड येत जाल्यार सवाय जावपाची शक्यता आसा? चड येत जाल्यार तुका 80 बी जावंक शकता। पण अंदू सवाय आसा? सवाय आसा। फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता पावसान कितें तें वाडलां किलो आसले आनी पावसाक लागून मागीर हे 200 रुपये किलो आसले। अंदू अजून ताका 100 ना। म्हणजे साधारण आता कर्नाटकांतल्यान दिवचलच्या बाजारात कितले टन फुलां येतात? मिनिमम 4-5 टन दसऱ्याक। अंदू येतले तितले? ओके, अंदू येतले म्हणटा तितले? म्हणटकीच रोजां ही आयलीच। दसऱ्याक रोजांक भरपूर मागणी आसता। दर वर्सा कर्नाटक राज्यांतल्यान दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात रोजां विकपाक उपलब्ध जातात। अंदू लेगीत मंगळारा सकाळच्यान कर्नाटक राज्यांतल्यान रोजांची आवक जावपाक लागल्या। दिवचलच्या बाजारात सध्या रोजांचो खच पडिल्लो आसा। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत मात अंदू रोजां सवाय जावपाची चिन्नां दिसतात। फाटल्या वर्सा दसऱ्याक 200 रुपया किलो ह्या प्रमाण रोजांची विक्री जाताली। अंदू मात मंगळारा रोजांचे दर 80 ते 100 रुपया किलो असे आशिल्ले। बुधवारा रोजांची आनीकूय आवक जातली अशी म्हायती कांय विक्रेत्यांनी दिल्या। रोजांची आवक वाडली जाल्यार रोजां आनीकूय सवाय जावपाची चिन्नां दिसतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।